स्मार्ट सिटी मिशन्स आमी अमृत मिशन्स पणजेन जरी घेतले आसतात. नेक्स्ट इज अवर टार्गेट अबाउट द वास्को, म्हापसा एंड मडगांव ह्या सिटीक आमी टार्गेट करता आनी तेय बी आमी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वील कंप्लीट दॅट. ओके. इनलँड वॉटरवेज एंड जेटीज मॉडर्नायझेशन ह्या प्रोजेक्टाचेर करता आसतना बुस्टिंग फॉर द इको टुरिजम एंड रिड्युसिंग द कार्बन फुटप्रिंट इन लॉजिस्टिक्स आमकां हाजेर भर दिवपाक जाय. ताज्या खातीर आमी जितक्यो जेटीज आनी बाकीच्यो इम्प्रुवमेंट करता आसतना थोड्या लोकांक त्यो कोळशा खातीरूच दिसता. म्हाका दिसता आमी थोड्या जाणांनी उलोवपाक जाय त्यो कोळशा खातीर न्ही. आमकां कोळसो आनी वाडोवपाचो ना. हांव परत परत सांगत आसा आमकां फक्त इको टुरिजम आनी वी वॉन्ट टू यूज दॅट एज द वॉटर टॅक्सी एंड फॉर द टुरिजम पर्पज. ताच्या खातीर आमी ह्या सगळ्या हाजेर जो आहा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात भर दीत आसा. पयशे हो इशू आसूं शकना. आमच्या खातीर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन आसा आनी ते ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव, तुमचो सगळ्यांचो आमकां हातभार हाजी आमकां सामकी गरज आसा. ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता.